प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, एक धनी आसलो आनी ताका एक मॅनेजर आसलो. आनी मॅनेजर ताणें एकाउंट्स करतना मस्तू ताणें आपणाचो फायदो उठयलो. ताणें मस्तू पयशांचो ते लेखा घेनातल्या बरी लेखा मेळनातल्या बरी आपणाच्यात स्वार्थान ते पयशे आपणायले, मस्तू पयशे आपणायले. ताणें धनयाक कळ्ळ्या उपरांत आतां हांव अशें करता न्ही म्हणून ताका आपोवन विचारलें. ताणें सूप मागली. म्हाका एकटे पक्षांनी बिलकूल हांव करचो ना म्हणून. आनी धनयान ताका दिवची शिक्षा ताणें फाटीन दवरली. दिवना, ताणें शिक्षा दिवना ताका काय मस्त शिक्षा दियेताली. तितलो ताका नश्ट करून तितलो पयसो ताणें आपणायलो धनयाचो. जाल्यार धनयान ताका परतून चान्स दिलें. वो ते पाथाक रडलो ताचेर. धनयान सांगून हांव बिलकूल करचो ना अशें म्हणून ताचे पांय धरले. ताणें धनयान शिक्षा दिनासतना फाटीं काडली. शिक्षा दिवंक फाटीं सरली. शिक्षा दिवंक फाटीं सरलो तो. आनी अशें फाटीं सरल्या वरवीं तो कामांत उरलो आनी ताणें बरें काम केलें आनी बरी जोड धनयाक बरें जोड दिलें आनी बरी तिणी जियेलो तो. धनयान पळय हें फाटीं सरचें शिक्षा दिवंक मेळ्ळो जाल्यार ताणें सुखी धरल्यो जाल्यार रेड हँडेड कॉट म्हणटा आमी, ताणें हे चोरी करतना धरलो जाल्यार ताका खरी शिक्षा दिवना. पळया मोगाच्यानो, हाका म्हणटात कापुळटो म्हणून. शिक्षक तो फावो जाल्ला जाल्यार शिक्षा दिवंक फाटीं दवरचें, फाटीं करचें. शिक्षा दिवंक फाटीं करचें. वय हाका म्हणटात कापुळटो म्हणून मोगाच्यानो, हाका म्हणटात कापुळटो म्हणून. आनी एक न्हवरो भायर आसलो आनी तो पळोवंक बरो लक्षणाचो, बऱ्या कामार आसलो. आनी तो थंय भायर गांवांत काम करता आसतना ताची पतीन हांगा आसली. काजर जावन थोडीं वर्सां जाल्लीं आनी तो थंय आनीक आसली सांगता मोगार पडलो. तें ताच्या बायलेक कळ्ळें आनी दुसऱ्यांनी तांच्या मोबायलार क्लिक करून तांकां बायलेक धाडलें तांच्या सैऱ्यांनी. आनी बायलेक कळ्ळें आनी बायलेन ताका कंप्लीट बक्षिलें. तो म्हणलो म्हाका बक्षी आनी अशें करिना म्हणून. बायलेन निर्धार करून हाडिल्लो ताका डायवोर्स करता म्हणून. जाल्यार ताणें शिक्षा दिवना ताका दिवना आनी डायवोर्स दिवना. ताणें ती शिक्षा दिवंक फाटीं गेलें. ताणें कंप्लीट बक्षिलें ताका. शिक्षा दिवंक फाटीं गेलें. हाका म्हणटात दैवीक काकुळट. ताणें बिरमो दाखयली, काकुळट दाखयली, ती म्हणटा दैवीक काकुळट. ताका म्हणचें काकुळट म्हणून दैवीक काकुळट, डिवायन मर्सी म्हणून. मोगाच्यानो, थोडे एक बापूय पुताक म्हणालो, हांव इतले पयशे तुका धाडल्यात, तूं इस्कालाक पोसोनाय, कॉलेजी इंजिनियरींग कॉलेजीक वचोंक नाय तूं, आनी अशें खंय वचोन तुवें पुरा इश्टा सांगात आनी पुरा पियोन आनी पुरा जिनी पिड्ड्यार केलाय देखून आनी मुखार तुका हांव पयशे दिना. तुवें काम कर, जे कोर्स काम कर, जोड आनी तुजें शिकाप पळय, हांव बिलकूल दिना म्हणून. पप्पा हांवें केली चूक जाली आनी हांव इस्काल येता, सुखान आसतना येता, म्हाका एकटीं बक्षी तूं, म्हाका बक्षी आनी म्हाका शिक्षा दिनाका, म्हजे फीज बांद, हांवचे सेकंड सेमिस्टराचे फीज बांद, पळय हांव येता नांगे म्हजे सगळे सब्जेक्ट हांव कंप्लीट कर, कशें शिकोवन दाखयता, म्हज्या इश्टांक आनी पयस करता म्हणून. ताच्या उतरा पातयलो तो. ताणें खरी शिक्षा दिवना, परतून ताचे फीजान सगळे बांदले आनी पूत बरो शिकलो आनी पूत बरो जालो. हाका म्हणटा दैवीक काकुळट म्हणून. तो वय मोगाच्यानो, एकलो न्हवरो म्हणालो, एक ताचे व्हंकल दुसऱ्यांच्या मोगार आसलें. न्हवऱ्याक कळ्ळें भायल्या गांवांत आनी म्हजे पयशे आनी पुरा काडल्यात म्हणून. ताणें भायर जावन आयलो आनी व्हंकले कडेन विचारलें, अशें तुवें केलां, खंय आतां आमचे पयशे म्हणून. आनी तें समोर रडलें, ताच्या पांयांक पडलें आनी हांव तशें करिना म्हणून. न्हवऱ्यान ताका बक्षिलें, न्हवऱ्यान ताका काळजांत तावन बक्षिलें. ते अली घेवन तुजीनी जियेलें गी, सांगचें नाका. आनी तितलें बरें. हाका म्हणटा दैवीक काकुळट म्हणून. शिक्षा दिवंक कारण आसा जाल्यार, शिक्षा दिवंक सकडी तरी शिक्षा दिवचे वाजबी जाल्यार, शिक्षा दिनासतना शिक्षा दिवंक तूं फाटीं करताय आनी ताका त्या दाळा तूं दैवीची काकुळट दाखयता. हाका म्हणटा दैवीक काकुळट म्हणून. मोगाच्यानो, थोडे फावटी आमी नांव फावो जाल्यार आमी काणीक दिता, हेरांक काणीक दिता. तांकां नांव फावो जाल्यार तांकां आमी बरें करता, तांकां गिफ्ट दिता. ताका म्हणटात कुरपा म्हणून. नांव फावो जाल्यार दिवचें. पण जेजू सांगता, थोडे सकाळीं 8 वरां कामाक आयले, थोडे 9 वरां आयले, थोडे 12 वरां तावन, थोड्यांनी 8 घंटे काम केलां आनी थोड्यांनी 7 घंटे काम केलां, थोड्यांनी 5 घंटे काम केलां, 4 घंटे, थोड्यांनी लास्ट 4 वरां सोंपोन हाडलें, 5 सोडलें, 31 वर काम केलां.
पूण सांबाळली कुडांगे कसले दिसाची माजुरी ताणें 800 रुपये हर एकल्या मेजून 800 रुपये दिले. सुरू आयिल्ल्यांक दिले, मागीर आयले. तर मागीर आयिल्ल्यांक ती फावो न्ही, एका वराक तांकां 100 रुपये मात दिवचे आहलो. पूण जाल्यार 8 वरांचे 800 रुपये ताणें दिल्यात. हाका म्हणटात कृपा म्हणून. कृपा म्हळ्यार आमी नांव फावो जाल्यार आमकां मेळचें दिवचें. आनी काकुळट म्हळ्यार आमी शिक्षक फावो जाल्यार शिक्षा दिवंक फाटीं करचें. शिक्षा दिनासतना रावचें, फाटीं करचें. हाका कृपा म्हणटात मोगाच्यान. देखून ही दैवी काकुळटेची आज आमी व्हडलें देवान दाखयली व्हडली काकुळट आमकां शिक्षा दिवंक फाटीं गेल्ल्या देवान. आनी ती शिक्षा पुरो जेजून ताचेर कणखणयली, ताणें शिक्षा भोगलो आनी आमचे मार ताणें केले. आमच्या हातांचे गायी आमकां पडा जाल्यार आमच्या हातान गेल्ल्या सुखी ताच्या हातान किडे मारले. आमच्या तकलेन वायट चिंतले, आमच्या कांट्यार मुखार आमच्या तकले गरजालो. पूण जेजून ताच्या तकलेर खणयलो. आमच्या आडवाट्यांनी सल्ल्या पांयांक पडा जाल्यार मार जेजूच्या पांयांचेर किड्यांचे मार पडले. देखून जेजू आमची शिक्षा जेजू कुर्सार सोंसता भोगता आनी आमकां आमची पथकां बक्षिता आनी आमचो कुरीस तो खणयता. आमची शिक्षा तो भोगता, आमकां तो बक्षिता आनी सगळ्याचे राज दिता, बेसांव दिता, कृपेन भरता आमकां. ही देवान दाखयली व्हरती काकुळट. आनी जेजू ताची आशा दाखयता. आमी समेस्तांनी ताची दैवी काकुळट बगाजे म्हणून तो ताची आशा तो सांगता. सिस्टर फावस्तिनाक तो दिश्टी पडोवन तिका मस्त बुडीन तो दिश्टी पडटा आनी तिणें त्या तिच्या डेयरीन बरोवन दवरलें. म्हळ्यार एका बुकान तिणें कितचे फावटी जेजू दिश्टी पडलो, जेजून कितें म्हळें तें सगळें तिणें बरोवन दवरलां. आनी एक तिणें तिच्या डेयरीन वाचूंक मेळटा म्हळ्यार जेजू म्हणटा म्हाका आशा, म्हजी आशा ही म्हणटा ताची आशा. आमी ताची दैवी काकुळट बगाजी म्हणली ताची आशा म्हणटा तो, जेजूची आशा. ताका तो आशा येता आनी म्हणटा तो म्हजो मोग हांवें कुर्सार दाखयलो, हांवें कुर्सार दाखयली काकुळट हर एकल्यांनी खाली क्रिस्तांवांनी मात न्ही, भौतीक गणयल्या मात न्ही, आनी सगळ्या संवसाराच्या हर एका भुरग्यान हर एका जिवान जेजूची ती दाखयली देवाचो मोग, देवाची काकुळट आमी बगी जाय म्हणून ताची आशा म्हणटा तो, म्हजी आशा म्हणून सांगता तो. हे सगळ्या संवसाराक सांग म्हणटा. हर एकल्यान देवाचे काकुळट बगाचे म्हणून सगळ्या संवसाराक तुवें प्रसार करचे म्हणून सांगता. तिका मिसांव दिता आनी आमकां आज मिसांव आसा. सगळ्या संवसाराक आमी सांगायचें देवान दाखयलो मोग, देवान दाखयली काकुळट कितें गे म्हणून सगळ्या संवसारा दाखोवनचें आमकां देवान मिसांव दिलां. तो म्हणटा म्हजी आशा म्हणल्यार तिच्या डेयरींत 306 फावटी 306 टायम्स 306 सालां 306 फावटी जेजू म्हणटा ही म्हजी आशा म्हणून. म्हजी आशा म्हणल्यार 306 फावटी जेजू म्हणटा. हें काल दाखयता इतल्यान काल म्हणून सांगल्यार ताका आमचें तें असो हुस्को, जेजूक आमचें तें असो हुस्को, आमचें तें असो मोग, आमची जतन तो खणयता म्हूण तो दाखयता. म्हजी आशा आवय म्हणटा भुरग्याक, पुता म्हजी आशा तुवें आळयाचो बीत आंगलें घालचें म्हूण. पुता म्हजी आशा हाळे बरें करून हांवें मान्य केलां तुवें खायचें म्हूण. पुता हांवें बरें करून 2-3 नुस्तीं केलां तुवें खायचें म्हजी आशा हाळे. भुरग्यांक खायचें आवयची आशा. तशें तें जतन आवयची जतन आवय बापायची आशा जतन दाखयता. तशें देखून जेजू ताची आशा दाखयता आमी ताचे मोग आनी बगाजे म्हणून. आनी तो कितली खेर आनी कणसन खणयता म्हणून सिस्टर फावस्तिना तिच्या त्या डेयरींत ती बरोवन घालता. जेजून सांगलें हर एक आशा म्हणली ती बरोवन घालता. ताची आशा आनी परती आशा काय म्हळ्यार आयचें व्हरतें डिवायन मर्सी फेस्त करचें म्हणून. हें म्हाका मस्त मोगाचें. केदाळ ह्यो संगती पूर हांव जाणा जालो त्या दाळा म्हाका ह्या फेस्ताचें भारी मोग आयलो मोगाच्यान. हें फेस्त केदाळ हांवें कुर्सा मुखार बसून ध्यान करचें फेस्त हें. आनी व्हड देखून आमच्या रितीर मंदिराक डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर म्हूण नांव दिल्या. 12 वर्सां आदींत 12 वर्सां जालीं तें बांदून. ते दैवी काकुळच्या मोगान तें नांव आमी घेतलें आनी तें नांव आमी दिलां. फेस्त जेजू म्हणटा हें फेस्त म्हजी आशा तूं सगळ्यांनी हें म्हजें फेस्त करचें म्हणून. फेस्त करचें म्हणून. आनी आयताराच्या पास्काच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या आयतारा ताणें करचें म्हूण ताणें सांगलां. तें कित्याक म्हणून आमी ताचेडच विचारचें. कित्याक म्हळ्यार ताणें दैवी काकुळट दाखयली पास्काच्या फेस्ता दिसा आनी ती आमी दुसऱ्या आयतारा आमी ती आचारान करचें म्हूण ताची आशा. आमी ताच्या काकुळटींत आसरो घेजे म्हणून. ह्या फेस्ता दिसा ताची काकुळट नियाळ ताच्या काकुळटींत आसरो घेजे. ताच्या काकुळटींत आमी आसरो घेजे म्हणून ताची आशा जावन आसा. आनी आमची अस्खत आमची पथकां आमची अस्खतकाय आमची पथकां आमी वळखाचें म्हूण जेजू सांगता. आमची अस्खतकायची पथकां
आमी ताच्या लागीं हाडीत म्हूण सांगता. आमची सगळी हस्कतकाय ताच्या लागीं हाडीचे. आमची हस्कतकाय केल्लीं फातकां सगळीं ताच्याची हाडीचे आनी तो काम करता. आमची हस्कतकाय आमकां ती हस्कतकाय खाण ताका वखद दिवन आमकां गूण करता. हस्कतकाय गूण करून आमकां बळवंत करता. हस्कतकाय गूण करता, बळवंत करता आमकां. तशेंच आमची पथकां तो काडटा आनी आमकां नितळ करता. आमकां नितळ करता, आमची पथकां बक्षिता तो. देखून तो आमकां कंडेम करिना, आमकां तो अपराधी करिना, आमकां शिक्षा तो लायना आनी आमकां तो बिलकूल दुरसाना, एक्यूज करिना. तुवें तशें केलें तो वचकत बोलें कांय म्हणना, एक्यूज करूं ना म्हणटा ती. हांव एक्यूज करिना, हांव कंडेम करिना म्हणटा. देवान संवसार तितलो मोग केलो की ताणें जेजूक दिलो, ते आपणाकच दिलो म्हूण. देखून तो बक्षिता आनी ताची काकूळ तो दाखयता. जेजू बक्षिता आमकां ताची वर्ती काकूळ तो आमकां दाखयता. जेजू ताची काकूळ दाखयता. देखून आज आमी आमचें पाताक वळखा जाय. देखून आज आमी कुमसार जावंका आनी आमी कुमसार जायचे आनी दिनवाशी काळजान अर्गां दिवन देवाक ताच्या कुडी रक्ताक अर्गां दिवन ती आमी आज पवित्र कुंडार सेवचे. देखून आमी कुमसार जायचे. आज आमकां हें अंटू रोग आयला, एका जावन एकल्या मारेकार पिडा आयल्या, कोरोना पिडा आयल्या. आज आमकां वचून फादरवाडी ह्या जाका लागीं कुमसार जावंक जायना, पूण फाकल्या कुर्सा कडेन कुमसार जायचे म्हणून हर एक वर्सा हांव पवित्र कुर्सा मुखार बसून ध्यान करतालो. हर एक वर्सा. देखून मोगाच्यानो आमी आज त्या देवाचे कृपा ह्या जेजूच्या कुर्सा मुखार बसून इल्लो सोड आमच्या घरांनी कुर्सा मुखार बसया आनी आमची हस्कतकाय वळखून घेवया, ताचे कडेन कुमसार जावया. तो आमचो आत्मो बावतिजमान दुताना कितलो फर जाता पळय, इमा बरी फर जाता पळय, दोवो जाता पळय, तसो आज दोवो करता म्हणून आयच्या दिसा एक विशेष बेसांव तो आमकां दिता आमची पथकां वळखचे. आज हे विशेष फेस्त हें, विशेष परब. देखून ओलो दीस मागीर आनी एक येना. देखून वर्तो दीस हो डिवायन मर्सी फेस्ताचो दीस ताणें सांगलां जेजून. आनी विशेष म्हळ्यार स्पेशल ब्लेसिंग दिता म्हणून सांगलां, स्पेशल ग्रेसस दिता म्हणून सांगलां, स्पेशल बक्षाणें दिता म्हणून सांगलां, स्पेशल काकूळ दाखयता म्हणून सांगलें आज. देखून आज कुमगारांनी आमची हस्कतकाय वळखुनची, आमची पातकां कुर्सा मुखार वळखुनचें, कुमसार जावचें आनी दिनवाशी काळजान अर्गां दिवच्या जेजू तेच्या कुडी रक्ता खातीर विशेष अर्गां दिवचें. आज एक अर्गां कंतार म्हळ्यार बरें आमी. देखून हांवें युट्यूबार गेल्यान ते अर्गां कंतारां तांतली एक आयकल्यार बरी जाली. या देवीची काकूळ तो बघून म्हज्या काळजान ती नियाळून हांवें ती कंतारां बरयलीं. देखून ते एक कंतार आयकून बरें दिनवाशांनी ते कंतार युट्यूबार आसात, तुमी आयकूनचें. हें आयकून तुमी म्हणचें जाता इतलें. देखून ह्या डिवायन मर्सी फेस्ताक, डिवायन मर्सी दैवीक काकुळतीचें फेस्त, ह्या दैवीक काकुळतीचें फेस्ताक बुनियाद केली. खोलें फावंडेशन खालेचेर बांदून हाडलां. हें खाली बरोवचो, खाली आमचो विश्वास, ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास पातयेचेर. वय आमी पातयेचे, खालें पातयेचे. देव आमची काकूळ आमची बिरमत पावता आनी आमकां काकूळ दाखयता म्हणल्यार पातयेचे. आनी आमी मागिल्लें सर दिता तो मोगाळ म्हणल्यार आमी पातयेचे. देखून ट्रस्ट विश्वास करचे. कसले विश्वास म्हळ्यार भुरग्यां म्हळ्यार आवय दितात दिसाले चॉकलेट दिसाले, आवय दितात म्हणल्यार विश्वासान आवय कडेन मम्मा म्हणून सांगता आनी आवय ताई सारल्यान दिता. दुसरें भुरग्यांक ग्लास फुटयल्या वेळार त्यो ग्लासाच्यो कंच्यो काडून येता आवय म्हाका. ग्लास मम्मा हांवें फुटयलो म्हूण आवय मारिना आनी फुटयना काम सांगता मात्र कित्याक फुटयल्यो वता आनी फुटोवन जो म्हणटा म्हणून आवय मारिना म्हणून बापाय मारिना म्हणून त्यो कंच्यो इंचो ल्हान भुरगीं येतात. वय एक कापी येताना एक भुरग्यान कॉप फुटयलें, एक भुरग्यां उठलें देवलें आनी तें कॉप इंगता. 2 वर्सां जावनात भुरग्याक ते कॉप मम्मा उलोवंक येना. हळें तशें करीचे आमी. आमची फातकां काणून जेजू मुखार दाखोवन आनी जेजू म्हजे फातकां बक्षी जेजू म्हजी हस्कतकाय ताच्या मुखार हाडून हांवें बक्षी म्हणून भुरग्यान मागल्या प्रेमाकाच्या आयचो दीस. तशें आनी फातयेंची म्हळ्यार ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास म्हळ्यार सुखांत आमकां देवान बेसांव जाल्ल्या वेळार, लाभ जाल्ल्या वेळार, समृद्धी जाल्ल्या वेळार देवान दिल्लें म्हणून अर्गां दिवंक आनी बारी सुलाभ. आमकां सगळें बरें जाता, सगळें इन्कम आयलां, बरी भलायकी सगळें. पूण भलायकी फाट जाल्ल्या वेळार, आमचो लग्नाचो संबंद तिकेशे घट नासल्या वेळार, तांकां कश्ट आयल्या वेळार, संबंदान कश्ट आयल्या वेळार आनी शेतसंबाराक कश्ट आयल्या वेळार, बिझनस डावन जाल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्ट नश्ट आयल्या वेळार, दुस्मानगाय चडल्या वेळार, कश्टांच्या वेळार सुखांत तशें दुखांत तूं जेजू आसा तो म्हाका आयकता, म्हाका तो सांबाळटा म्हूण तुवें फातयल्यार, त्या जाल्यार जेजू आसा म्हूण तुका बगल्यार, तें फातयल्यार तुजी ती नीज जावन फातयेनी. कश्टां ती नसता, सुखां दुखांत कश्टां नसता. जेजू आसा सोंड घालना म्हळ्यार ती तुजी नीज जावन विश्वास तो जावन
पिडेन ताणें भलायकी दोनांती जेजू आसा म्हाका सोंड घालना आमच्या फाटी येयल्यार ती तुजी न्हीद जावन ती तुजो कठीण विश्वास जावन आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी मागाचे जेजू लागीं आज मागण्याचो कितें मागणें म्हणटा. आज तो फ्लड गेट्स उक्त्यो करता म्हणटा. फ्लड गेट्स म्हळ्यार काय करता की आतां अणेकट्टो आसा आमच्या कन्नंबाडी अणेकट्टू डॅम आसा. डॅमांत जुनांत कठीण जुलायन पावस आयल्या वेळार भरून खाली केल्या ताच्यो गेटी उक्त्यो केल्यो उदकाच्यो. वयताना अणेकट्टूंतल्यान उदक सकयल पडटालें डॅमांत खोल उदक फोडून दुरी वयर सरताली. खोल फोडूंक तूं एक भिरांकूळ दृश्य तें उदक सोडटाना डॅमांतलें उदक भायर सोडटाना कितल्यो गेटी ओपन खंयच्या पर्सांत तें पडटा जड न्ही उदक पडटाना ताचो आवाज आनी तें. आज सर्गाच्यो काकुलतीच्यो झरी देव उक्त्यो करता. कुरपेच्यो झरी उक्त्यो करता आमी सांगला. तो सिस्टर फावस्टिना सांगता आज हांव फ्लड गेट्स म्हळ्यार आवड आयिल्ल्या वेळार उक्त्यो करच्यो म्हळ्यार त्या मापान उदक पडटा. उदक नासल्या वेळार उक्तें केलें इल्लेशें पडटा. हांव रावतो डॅम भरुल्ल्या वेळार त्यो भरुल्ल्या डॅमांत हांव पडुल्ल्या बरी हांव सर्गराजाच्यो फ्लड गेट्स म्हळ्यार त्या नमने कुरपेच्यो झरी वळटात. आज आमी त्यो स्विकार करच्यो जेजू मुखार बसोवन दैवीक काकुलचो तेंच म्हणून आनी म्हजी भातकां वळखून जेजूक अर्गां दिवन म्हजो विश्वास ताचेर दवरून विश्वास बुनियाद म्हणून सांगलें. कुरपेच्यो झरी फ्लड गेट वळटात आज स्पेशली आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागाच्या सगळ्या संवसारा खातीर कोरोना व्हायरसा खातीर आनी पयस जावन दी म्हणून मागाचे. आनी त्या व्हायरसा वरवीं ह्या पिडे वरवीं कोरोना तावाच्या पिडे वरवीं कोस्टोनच्या आमच्या बाब भयणीक त्राण दी ती पिडा सोसूंक आनी ती गूण जावन बऱ्यातन घरा फाटी येवंक कृपा दी म्हणचे. आनी तांकां पळयतल्या डॉक्टरांक नर्सांक आनी त्या मेडिकल सिबांदीक वैद्यकीय सिबांदीक सगळ्यांक राख देवा ह्या पिडेत हांव तांकां बाधा करिनाका तांकां प्रोटेक्शन दी म्हणून आज विशेशतान मागाचे. भायर आशिल्ली मस्त नर्सां वॉट्सॅपार मेसेज घालतात फादर मागा फादर एक म्हयनो जावन हांव त्या वार्डांत इंटेन्सिव्ह केअर वार्डांत काम करता. त्या वॉर्डांत आसा हांव आनी म्हाका ती पिडा येनातल्या बरी म्हाका जेजू राखच्या खातीर मागा फादर म्हणून न्हीद जावन हांव तांच्या खातीर स्पेशली मागता. आमी खरी एका दिसा सकाळीं 2 सांजे 3 बटी ह्या सिबांदी खातीर पिडेस्तां खातीर आमी मागतेत आसा. ही पिडा आमच्या जावन काणवर म्हणून आज मोगाच्या न्हू संवसारा खातीर आमी मागसो दीस कित्याक म्हळ्यार जेजूच्यो कुरपेच्यो झरी वळटात. आज आमी मागलें खंडीत मेळटा म्हण केदार मेळटा ताच्या दिसा आजच मेळटा म्हणून हांव चिंतन. हांवें आज मस्त व्हडली मागणी केल्या. आतां हांवें करतेत आसा हांव संजय मुसर कुर्सा मुखार बसून मागण्याच्या वेळार व्हडले विशय म्हज्या जिणेक आमच्या क्लायंटाक हांगा आयिल्ल्या सगळ्या क्लायंट्सांक हांगा आयिल्ल्या मेस्त हांगा कावन्सिलिंगा येवचे हर एका बाब भयणीक आनी सगळ्यांक प्रत्येक जावन भुरग्यांक वडांक परगांवांत आशिल्ल्यांक भायल्या गांवांनी काम करच्यांक तोठांत काम करच्यांक हर एकल्याक मस्त विशयां खातीर हांवें आज मागचें आज जेजू म्हणटा तिचे कडेन व्हड विशय सांग म्हणटा ती फावस्टिना सांगता जेजू सिस्टर फावस्टिना ती पुरो तिच्या डेरींत जेजून त्या दिसा कालें सांगलें तिका तें बरोवन घालां तिणें पुरो त्यो व्हडल्या बुकान तिणें बरोवन घालां. आनी तें देखून सांत पावलो आमचो पापा जुआंव पावलो हें फेस्ताचें संभ्रम आचारताना पयल्या फेस्तांनी आचारण करताना ताणें कितें म्हळें वता की आज जेजू आमी मागाचे संवसाराच्या शांती खातीर देवाच्या काकुळटीन मात्र संवसाराक शांती मेळटा म्हणून आज आमी देवाची काकुळट मागाचे जेजूच्या काकुळटीन मात हे कोरोना व्हायरस पयस जाता म्हणून म्हाका बघता. ताच्या काकुळटी येना त्याच्या कृपेन आनी ताच्या काकुळटेन देखून आज प्रत्येक जावन देवाची काकुळट आमी मागया ह्या कोरोना व्हायरसांतल्यान आमकां राखून दी म्हणून. संवसाराच्या सुखा खातीर संवसाराची शांती पीस अँड हॅपीनेस म्हणटा तो पीस अँड हॅपीनेस म्हळ्यार सूख संवसाराक सूख मेळोवंक आनी शांती मेळोवंक. आतां प्रत्येक जावन शांती जाय सूख जाय ह्या कोरोना व्हायरसाच्या मारीत हांव हे पयस वचून आमकां सगळ्यांक उगडायलें सूख आमकां परतून मेळोवंक. आज एक विशेष दीस स्पेशल डे तो म्हणटा जेजू म्हणटा स्पेशल डे म्हणटा स्पेशल डे आनी तो कितें करता म्हळ्यार स्पेशल कृपा दिता स्पेशल विशेष कृपा दिता स्पेशल ग्रेस दिता स्पेशल कृपा दिता विशेष कृपा तो दिता स्पेशल ग्रेस आनी स्पेशल वे इन ए स्पेशल वे म्हळ्यार एका विशेष रितीन विशेष कृपा विशेष रितीन अशें दिनाच्या बरी हांव विशेष रितीन तो दिता. विशेष रितीन तो आमकां मागलें दिता तो आज देखून तुजी आमची आशा मोगाच्या बाब भयणीनो आमची आशा केली आमची आशा आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आमची आशा आमची मागणी आमच्यो गरजो विशय तो विशेष तरान आज रितीन आयकता तो विशेष तरान विशेष रितीन आमची मागणी आयकता आमच्यो गरजो आयकता आमची आशा काळजांतली आशा तो पूर्ण करता.
देखून आमचे आज त्याच्या वेळान त्याच्या काळात तो गुण करता देखून आज मागलं तर क्षण मेळटा म्हणणी आज आमी मागाचे व्हडले व्हडले विशय त्याच्या टायमार त्याच्या रितीन हांगा ते दिमण हांगा दिना गेल्ल्या कडेन दिता तो थोडे घरांत दिता थोडे भायर गेल्ल्या वेळार दिता देखून त्याच्या वेळार त्याच्या प्रमाणे तो दिता देखून तो आज आमी मागया विशेष हे 3 विशय मागया आमची आशा ताच्या मुखार दवरया काळजाची आशा कितें देवा पूर्ण कर म्हणून थोड्यांक हजार सेरीक मेळ्ळा जे म्हणून आशा आहा जाल्यार ती आशा मुखार दवरया बरें काम मेळ्ळा जे म्हणून आशा आहा जाल्यार ती आशा मुखार दवरया न्हवऱ्यान आणखी म्हजो इल्लो सोड मोग करचें म्हणल्यार आशा आहा जाल्यार ती आशा जेजू मुखार दवरया व्हंकलेन म्हजो आनी इल्लो सोड मोग करचें म्हणल्यार ती आशा दवरया देवा मुखार हांवें जिणेंत वैरेचे म्हणून सांगलें ती आशा जेजू आमची खरी आशा आपल्या काळजान शेसंबारा माझा संबंध बोगा आसा म्हणून आशा आहा जाल्यार ती आशा दवरया आमकां समृद्धी जायचे घर बांदीचे बरें जायचें म्हणून आशा आहा जाल्यार ती आशा दवरया पिवण्यो सोडीचे म्हणून आशा पिवण्यो सोडीची आशा काळजांत जाल्यार जेजू मुखार दवरया आज ताणें दिता म्हणून सांगलां देखून आज पाताक रडोवन कुमसार जावचें उडास सोरया पाताक रडोवंक का कुमसार जावंक पयस खुर्सा मुखार इगर्जे वचूंक जायना पातळबा मेळोवंक जायना जेजूच्या खुर्सा कडेन एक दुसरें देवाक अर्गां दिवची आनी ताची पवित्र कूड आमी आज सेवूंक जायना आमी इगर्जे वचूंक जायना ताची पवित्र कूड कुंभार काडूंक जायना पूण स्पिरिच्युअल कम्युनियन म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल म्हळ्यार संतांनी आत्मीक तरान जेजूक ताचें तें काणयलो आत्मीक रुपान ह्या कुंभाराच्या रुपांनी उंड्याच्या रुपांनी आत्मीक रुपान ताचो स्पिरीट जेजू तांणी भोगली तशें आज आमी आत्मीक रुपान जेजू काणया आनी खुर्सा कडेन कुमसार जाया पयत खुर्सा कडेन कुमसार जाया आनी आमचे काळजाची आशा आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी कितें जाय पळय गरजो मागणी आनी आशा ताच्या मुखार दवरया व्हडलें आज विचारया ताणें दिता म्हणा देखून देवी काकुटीचें फेस्त बरें फेस्त तुमकां तकडा मागता जेजू तुमच्या काळजाची आशा पूर्ण करून दी तुमी मागिल्लें कितें तुमी मागता की तें तुमकां दिवपाक आज दिवन दी तुमच्या काळजाची आशा पूर्ण करून दी म्हण आमी मागता.